मनोहर पर्रीकर सरकारा वेळार 2013 लँड एक्विजिशन हो एक्ट पास जाल्लो आनी 9,000 स्क्वेअर मिटर जागो हो मनोहर पर्रीकरान आपल्या अंडर घेतलो। ह्या एक्टा प्रमाण जमीन सरकारान घेतल्या उपरांत ज्या कोणाची जमीन वयता त्या जमनीचो अधिकार जाका आसा ताच्या घरांतल्यान शिक्षीत आशिल्ल्यांक गव्हर्मेंट जॉब हो कंपल्सरी दिवचो पडटा अशें काँग्रेसीचो सचिव संजय बर्डे सांगता। तशेंच सरकारान हो 2013तलो कायदो इम्प्लिमेंट करून ह्या एक्टा अंतर्गत जाका अधिकार आसा तांकां मोपा विमानतळार कामां मेळोवन दिवची अशें काँग्रेसीच्या संजय बर्डेन सरकारा कडेन मागणी केला। नवो लँड एक्विजिशन कायदो जालो पण त्याचे इम्प्लिमेंटेशन जावंक जाय म्हणून कांयच केल्लेलें ना। जर ते जाल्लेले जाल्यार फेर कॉम्पन्सेशन 4 पट मार्केट व्हॅल्यूच्या लोकांक मेळपाचें ते जर दिवपाक मेळना जाल्यार दुसरी सोय आसली की गव्हर्मेंट प्रोजेक्टा खातीर घेता त्या प्रोजेक्टान लोकांक सामील करून घेया। ही एकूच अशी मोपाची केस ना, प्रत्येक गोंयच्या आयज तुमी लँड एक्विजिशन केस काडून पळया, होच प्रॉब्लेम आहा। हांव स्वता हायकोर्टान हे मॅटरी करीता, ही मोपाची न्ही, दुसरी एक वाडीत मॅटर चालू आहा म्हाजी, थंय सुद्दां होच प्रॉब्लेम। माजी मुख्यमंत्री बाब मनोहर पर्रीकर आसलो आणि मनोहर पर्रीकर इतको बुदवल आणि इतलो हुशार, तेणी लँड एक्विजिशन ॲक्ट 1894 सो वन ऑफ 1894च्या हितूनसून ते पार्टानसून मोपा लँड ही आपल्या अंडर एक्वायर करून घेतली। ताका खबर आसली हे बील जेन्ना काँग्रेस गव्हर्मेंटान जेन्ना पास केले 2013 लँड एक्विजिशन ॲक्ट रायट टू फेअर कॉम्पेन्सेशन ॲक्ट अँड ट्रान्सपरन्सी इन लँड एक्विजिशन, हे बाब मनोहर पर्रीकराक खबर आसले हे बिलाच्या अंडर जर मोपा लोकांची जमीन जर घेतलेली तर अख्ख्या गोंयकारांक आणि पेडणेच्या लोकांक आणि जी जमीन जी कोणाची वयता तांकां गव्हर्मेंट जॉब हो कंपल्सरी दिवचो पडटलो आसलो।